नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नव्या सरकाराचे 2 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयच्यान जाले सुरू। 30 मार्चाक मुख्यमंत्री मांडटलो अर्थसंकल्प। दोतोर दिवपाक आसा तयार 3 सिलिंडर फुकट, मात माविन म्हणटा आर्थीक परिस्थिती आसा बिकट। भाजप सोडूंक लागला कात, मुख्यमंत्री सोडल्यार सगळेच भाजपाच्या संघटनेच्या भायले। सोपूत विधीत तांत्रीक आडमेळी, कोणाचो पडलो मायक जाल्यार कोणाचो जालो आवाजूच बंद। पोसक्या पुतान केलो आवयचो खून, ल्हान पिरायेचे मोगिके सयत दुबाविताक अटक, सावड्ड्या खवदळ। जामावलेच्या दाम बाबाचो आयज गुलालोत्सव, भावीक रंगतले गुलालात। विधानसभा वेंचणुके उपरांत नव्या सरकाराचे पयलेच अधिवेशन आयच्यान सुरू जाले। हे अधिवेशन 2 दीस चलतले। आयज रमेश तवडकर हांची गोंयचे नवे सभापती म्हणून निवड जाली आनी नव्या सभापतीच्या अभिनंदनाचो थाराव विधानसभेत घेतलो। उपरांत मुखेल नवनिर्वाचित आमदारांची भाशणां जाली। उपरांत राज्यपाल विधानसभेत हाजीर रावन तांणी आपल्या भाशणाक सुरवात केली। बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत नव्या सरकाराचो अर्थसंकल्प मांडटलो। मुख्यमंत्र्याचो सोपूत विधी जाल्यार उपरांत सोमारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत 3 घरगुती गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाचो थाराव जाला। 1 एप्रिल सावन ही येवजण चालीक लायतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। मात दुसरे वाटेन भाजपाचेच फुडारी गोंयची सरकाराची आर्थीक स्थिती घटमूट ना अशें विधान करीत सुटल्या। ते खातीर 3 सिलिंडर खऱ्यांनीच फुकट मेळटले काय कितें हो प्रश्न सध्या गोंयकारांक पडला। मुख्यमंत्री पदाची सोपूत घेतले उपरांत प्रमोद सावंतान सोमारा पयली मंत्रिमंडळाची बसका घेतली। हे बसकेत 3 सिलिंडर फुकट दिवपाचो भाजपाच्या जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनाचेर मंत्रिमंडळात थाराव घेतलो। आमच्या जाहीरनाम्यात आमी 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे घेतले। ताजी स्कीम जी आपण डिसायड केल्या आणि फायनलायज केल्या 3 सिलिंडर फ्री। फक्त ती स्कीम नोटिफाय जावपाची आसा, ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे आमी फ्रॉम द न्यू फायनान्शियल इयर फ्रॉम एप्रील ऑनवर्ड्स 3 सिलिंडर जे आसा पळय हे फ्री दिले वयतले। तेजो फक्त इनकम लिमीट आनी बाकीचे सगळे म्हणून म्हटलं ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे डिसिजन ह्या कॅबिनेटान आमी अप्रूव केलें। मात गोंय सरकाराची आर्थीक परिस्थिती घटमूट नाशिल्ल्यान उदरगतीच्या वेगवेगळ्या कामां खातीर अजूनय केंद्र सरकाराकडल्यान येवपी निधीचेरूच निंबून रावचे पडटा असो हुस्को माविन गुदिनोन उलोवन दाखयला। Ultimately, everything is a challenge. It is a very difficult situation we are passing through. We have been able to tide over and carry on the momentum of growth, momentum of development in Goa because of assistance from the center. Even now at this stage, I am telling you, whatever difficulties we have, we will try to get additional budgetary allocation or special grants from the center. I have in the last government as many as 3 meetings of the finance ministers, honorable chief minister deputed me. म्हारगाय सध्या तेंगशीक पावल्या। पेट्रोलाचे मोल तसेच भाजयांचे, खावपाचे तेल आणि सच्च्या जिणेतल्या उपेगाच्या वस्तूचे मोल लेगीत हिस्पा भायर वाडला। तातून 3 सिलिंडर फुकट मेळ्ळे जाल्यार ते गोंयकारांक सू जातले। पूण हे खऱ्यांनीच जातले काय कितें, काय हे लेगीत निमणे फकत आश्वासनूच जावन उरतले? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। संघटनेची ताक आशिल्लो आणि संघटनेच्या बळग्यार राज्य जिपी म्हणून ओळख आशिल्लो भाजप पक्ष गोंयांत कात सोडटा।
भाजप संघटनेंतल्यान आयिल्ले म्हणपा सारके एकूय नेते भाजपाच्या 8 मंत्र्या भितून ना. भाजपाक आपल्या संघटनेंतलो म्हणपा सारको एक दोतोर सावंतूच मंत्रीपदाचेर आसा. सावंत सरकाराचो इतिहासीक सोपूतविधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सारकेल्या मुळाव्या भाजप फुडाऱ्यांच्या फुडल्यान घडलो. मात मुख्यमंत्री सोडल्यार सोपूत घेतिल्लो एकूय मंत्री भाजपाच्या संघटनेंतलो ना. भाजपाच्या गोंयचे डबल इंजिन सरकाराचे नव्या मंत्रिमंडळाचेर एक नदर घालुया. पुराय राणे फामील काँग्रेस, मात विश्वजीत राणे भाजपांत. 1984तल्यान सुभाष शिरोडकार काँग्रेसींत, हालींच पावलो भाजपांत. काँग्रेसच्या श्याम सातार्डेकाराक कडेक उडोवन निलेश काब्राल 2012त भाजप आमदार जालो. अपक्ष वेचून आयलो आनी रोहन खंवटे भाजपांत मंत्री जालो. काँग्रेसचो आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक आता भाजपांत पावलो. काँग्रेसच्या मूळ संघटनेतलो माविन गुदिनो आता भाजपांत मंत्री. अपक्ष वेचून आयलो आनी गोविंद गावडे भाजपांत मंत्री जालो. UGDPंतल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड वटेनच्यान आता बाबूश मोन्सेरात भाजपांत पावलो. 2012 वर्सा घडिल्ल्या सरकारांत कॅबिनेट मंत्री म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकार, दयानंद मांद्रेकार, राजेंद्र आर्लेकार, दिलीप परुळेकार आनी रमेश तवडकारा सारकेले गोंयच्या भाजपाच्या थापणुकेच्या काळांतले फुडारी आशिल्ले. मात काळ बदलला आनी काळा प्रमाण भाजपाय बदलल्या. पक्षनिष्ठा संघटनात्मक काम हाचे परस फकत वेंचणूक जिखपाची तांक आशिल्लो फुडारी हो एकूच नेम भाजपा खातीर म्हत्वाचो उरला. हरशी काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून हड्डे बडोवपी भाजपाक आता काँग्रेसीच्याच फुडाऱ्यांक पक्षांत घेवन सरकार स्थापन करचें पडटा, हीच सत्य परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या डबल इंजिन सरकाराचो सोपूतविधी काल व्हडा दबाज्यान जालो. मुख्यमंत्र्या सयत आनीक 8 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मंत्री 8 आनी सोपूतविधीच्यो भाशा 3 अशी विविधताय ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. प्रधानमंत्र्याच्या हजेरीत इतक्या डबल इंजिन वेवस्थापनान केल्ले ह्या सुवाळ्यात कोणाचो मायक सुटून पडलो जाल्यार कोणाचो मायकूच बंद पडिल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. निलेश काब्राल सोपूत घेवपाक नेटान आयलो खरो, मात ताणें मायकाक हात घालतकूच मायकूच निसरून पडलो. तशेंच जालें सुभाष शिरोडकाराचें. तो उलोवपाक लागलो आनी ताचो आवाजूच येनासो जालो. पयलेच फावट सुमार 10,000 गोंयकारांच्या हजेरेंत आयोजीत केल्लो हो येदो व्हडलो सुवाळो. मात इतकें आसून नियोजन खंय तरी उणेंच पडिल्ल्याचें दिसलें. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप. सोपूतविधी सुवाळ्यातल्या पयल्या पावंड्यार 8 मंत्र्यांनी 3 भाशांनी सोपूत घेतली. सुरवेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कोंकणी भाशेत सोपूत घेवन आपले गोंयकारपण जपले. मात उरिल्ल्यांनी आपापल्या सोयीचेच भाशेत सोपूत घेतलो. कोणी इंग्लिशीन जाल्यार कोणी हिंदीन सोपूत घेतलो. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the minister for the state of Goa. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधानाविशयी हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगतलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मय उन्नत राखतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, नितीन गडकरी, भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या सारख्या व्हडा फुडाऱ्यांच्या हजेरेत पयलेच फावट जाल्ले ह्या इतिहासीक सोपूत विधीक सोपूत घेतना गोयचे फुडारी गडबडले खरे, मात ह्यान फुडें डबल इंजिनाचे सरकार चलयतना गोयच्या कारभारान ह्या मंत्र्यांनी अशेच घुसपूचे न्ही अशी आस्त गोंयकारांनी व्यक्त केल्या. वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सावड्ड्या पुतानूच आवयचो खून करपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. पोसक्या पुतान ल्हान पिरायेच्या मोगिकेच्या मस्तीन मोगाच्या आड येवपी आवयचेर लोखंडी सळयेन तशेंच चाकवान भोसकून खून केलो. मनीषा मंगलदास नायक अशें त्या दुर्दैवी आवयचें नांव आसा. सोमारा सकाळी 10 वरांच्या सुमाराक बापूय भायर गेले उपरांत आवय आनी ताच्या मदीं झगडे जाले. हातूंत प्रथमेशान आपल्या आवयच्या तकलेर लोखंडी सळयेन वार केलो तशेंच उपरांत चाकवान वार केले. हातूंत आवयक जागेरच मरण आयलें. बुधवारा 23 मार्चाक जांबावलेच्या फामाद दामबाबाच्या वार्सुकी शिशिरोत्सवाची सुरवात जाली. पयल्या दिसा नाल्ल पुजून ह्या उत्सवाची सुरवात जाली. 23 तारखेच्यान देवळांकडे भावीक एकठांय येवन पारंपारीक पद्दतीन नाटकां आनी हेर मनरिजवण्यो कार्यावळी करीत आसात. आयज दामबाबाचो गुलालोत्सव पुराय गोंयांतले लोक आनी दामबाबाचे भावीक वर्स पद्दती प्रमाण गुलालांत रंगतले. धारगळ वाठारांतल्या आयुष हॉस्पिटलाच्या इमारतीचे बांदकाम कॉन्ट्रॅक्टर वेगवेगळ्या वाठारांतल्या कामगारांक आपयता, मात तांकां वेळार पगार दिनात. देखून कामगारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ केल्या. कंपनी कॉन्ट्रॅक्टराक वेळार पगार दिवपाक पयशे दिता, पूण कामगारांक पगार दिवंक ना. ते खातीर 25 कामगारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून पगार दिवचो अशी मागणी केल्या. मी काम करपाक हांगा आनी मदींच आतां पेमेंट तेंचे प्रॉब्लेम जाला. आपयतना तेमी म्हटलें कितें लॉस बीन जाता नाल्यार कितें आहा जाल्यार चड करून तुका पर्संटेज वाडोवन दिता म्हणून. आनी आतां लास्टाक प्रॉब्लेम जाले काय मागीर सगळे हात वयर काडटा आनी फाटी आहा. कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेनात. तें आतां लास्ट लेबरांचेर डिपेंड आहा कितें करता लेबर. कॉन्ट्रॅक्टर सारके हात वयर काडला, तो कांयच करूंक शकना. काल डेट आहलो पेमेंट दिवपाक, सगल्यांक दिला. फकत VS कन्स्ट्रक्शन तांकां सोडून सगल्यांक दिला. राज्यसभेचो खासदार लुइजीन फालेरोन वेस्टर्न बायपासाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. लुइजीनाक ह्या विशीं पुराय म्हायती आसा, ते खातीर तो हो प्रश्न सुटावो करपाक शकता अशें मत लोकांनी व्यक्त केलां. शेतां पिड्ड्यार करून उदरगत नाकाच, बायपास टिल्टा वयल्यान व्हरचो अशी मागणी लोकांनी ताचे कडेन केल्या. For taking this matter into the parliament. So आमी तेचेर एक विश्वास दवरून कितें तरी जातलें आनी शेतां आनी आमगे घरां आनी आमगे लायफ सारको जाता म्हणून आमी हे मागणी आमी गव्हर्मेंटा कडेन करता. सरान एश्युरन्स केली. सरान आमी बरें रिप्लाय दिला आनी ताका ती केसीचेर तो स्टडी करपा नाका कित्याक ताका ती टॉपोग्राफी ताका अंडरस्टँड जाला कित्याक तो थिंगाचोय आनी ते रिवर सालाचे ताका आयडिया आहा. ग्रावंड वॉटर टेबलाचेर ताका ती आयडिया आहा की तुमकां रिवर आनी आमची बांय बी कॉन्टॅमिनेट जाली ती ताका खबर आहा. सो ताका ती चड आमी एक्सप्लेनेशन करपाक पडना कित्याक ताका ती आयडिया आहा आनी तेणें आपण चोयत म्हणलां. सो आम तेजेर विश्वास दवरून आनी सार्जीन सराचे आनी गोवा गव्हर्मेंटाचेरूय विश्वास दवरून आमी मुखार वयता. निकत्याच सोंपिल्ल्या कोंकणी राज्य नाट्य सर्तीचो मंगळारा निकाल जाहीर जालो.
नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य समाज बांदोडे फोंड्या हांणी सादर केल्ले मुक्ती ह्या नाटकाक पयले इनाम फावो जालें. युवा एकवट बोमा फोंड्यान सादर केल्ले कण्व पुरांतलो एक महापूर ह्या नाटकाक दुसरें, जाल्यार रसरंग उगवे ह्या पंगडान सादर केल्ले एवम इंद्रजीत ह्या नाटकाक तिसरें इनाम फावो जालें. जाल्यार अपरांत माची ओल्ड गोवा गोवाच्या धुकोर आनी स्वर साधना सांस्कृतीक संस्थान मांद्रेन सादर केल्ले उगड्याक मेळो नागडो ह्या नाटकाक उमेद वाडोवपी इनाम फावो जालें. हे भायर साबर वांटेकारांक व्यक्तिगत इनामूय मेळ्ळ्यात. सोमारा एकाय कोरोना दुयेंतींक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां. सोमारा 2 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. सोमारा 610 चाचण्या उपरांत 2 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,280 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,421 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 29 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,179 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले, जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. सांगेच्या आमदाराक सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद दिवची अशी मागणी सांगेच्या भाजपा मंडळान केल्या. 5य खेपेक भाजपांतल्यान वेचून जिखून येयल्ल्यान लेगीत मंत्रीपद दिवंक ना, पूण हे फावट मंत्रीपद दिवचे अशी मागणी आदलो आमदार वासुदेव गांवकर आनी सुरेश केपेकरान केल्यात. सांगे वाठाराची उदरगत करतले जाल्यार मंत्रीपद दिवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी उक्तायल्या. भारतीय जनता पक्षाचो सगळे कार्यकर्त्यांनी हो सीट निवडून हाडलो आसा आनी हेजे साठी म्हाका दिसता मिनिस्ट्री दिवपाक जाय आशिल्ली, फाटल्या काळाक मेळपाक आशिल्ली पूण दिली ना. पूण आतां आमचे सगळे कार्यकर्त्यांची मागणी आसा, सगळे कार्यकर्ते की आमकां हांगा सांग्यार मिनिस्ट्री मेळपाक जाय. आयज सगळे स्वेरिंगाक गेल्ले पूण सगळ्या कार्यकर्त्यांची सामकी निराशा जाली, कारण खुबश्या जाणांची अपेक्षा आसली, आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसली की 5 टर्म फाटले 5 टर्म जाले सांगे मतदारसंघात भाजपचो आमदार निवडून येता आनीक आमकां 5य फावटी मिनिस्ट्री मेळना जाल्यार खऱ्यांनीच हो सांग्याचेर सामको अन्याय आमकां सगळ्यांक दिसपाक लागलो कडेन आसा. आनी असो अन्याय परत परत जावपाक जायना म्हणून आयज आमी मुद्दाम हांगसर प्रेसा मुखार आयिल्ले कडेन आसा. साळगांवांतल्या गिरवडचो आमदार केदार नायकान बुनयादी फातर घालून नवी खडी बांदपाक सुरवात केल्या. पयली सुरवात गिरी गांवांतल्यान केल्या, कारण हो गांव म्हजे खातीर लकी आसा. ह्यान फुडें आनीक बरी कामां करतलो अशें उतर आमदार केदारान दिलां. भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक पावतलो अशेंय ताणें सांगलें. ह्या वेळार पंच वांगडी फोंडू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही आयज नाला ड्रेनेज ही 150 मीटर लांब ही बांदपाची आमी प्रोसेस केल्लो आसलो आनी ही पेंडींग आसली खूब कारणां आसा तेका. तेन्ना आमचो नवीन आमदार येयल्ले ही ड्रेनेज स्टार्ट केली आनी WRDच्या अंडर आमी ही काम करून घेतले. तशीच साय जावन इलेक्ट जावन MLA म्हणून इलेक्ट जावन फर्स्ट जे फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन फंक्शन आमी करता ते आमी गिरी गांवान करता. आज WRDच्या थ्रू रिटेनिंग वॉल गिरी गांवान चालू आसा. इंजिनियर बाब तारकर आनी आमोणकर आमच्या वांगडा आसा. आमकां तांचो सदांच तेंको आसलो काम करपाक, काम फुडें व्हरपाक. तशेंच हांगचे पंचायत मेंबर फोंडू आसा, प्रज्योत भाई आसा आनी हांगचे जे यूथ लोकल्स जे आसा जे सदांच म्हाज्या फाटल्यान रावल्या, हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां की तेंच्यांनी म्हाका गिरी गांवान लीड दिल्या म्हणून. म्हापशा शकुंतला पुतळ्या कडचो नो पार्किंग जागो आतां गाडयो पार्क करपाक वापरतात. हाका लागून दुकानदार बरेच चाळवल्यात. पुतळ्या कडली सुवात बाजारकार आनी विक्रेत्यांक खातीर राखीव आशिल्ली, तांकां धांवडोवन घातले. आतां थंय पयशे दिवन गाडयो पार्किंग करतात.
गाडयो पार्क केल्ल्यान गिरायक येना अशी कागाळ दुकानदार करतात. नगरपालिका आणि पुलीस मेळून करतात तरी कितें असो प्रश्न सध्या दुकानदारांक पडला. कितें करताल्यात तुमी तेन्ना मागीर सोदतात कोणाची गाडी करून हेजेर तालमेल आसूंक जाय. हांव पार्किंग करपाक म्हाका हें ना ऑब्जेक्शन ना, पण तुमी व्यवस्थीत पार्किंग करा, व्यवस्थीत त्या गाडयेचे तेच गाडये दवरात मरे. हें कितें चल्लां हें? हितून मुन्सिपाल्टीन लक्ष घालूंक जाय. बेटे निवडून येयले आनी हांव हेजो तेजो, हांव मार्केटीचो, म्हाका इन्स्पेक्टर केला हें केला म्हणून तशें जायना. प्रॉपर हांगा येवन पळया तुमी हे बाजारांत कितें घडटा तें. पेडण्या नारायण देव तळयेचे सोबितीकरण करचे अशी मागणी पेडणेकारांनी आमदार प्रवीण आर्लेकारा कडेन केला. मुख्य रस्त्या कडल्यान आनी श्री माऊली देवूळ कडेन उदकाची तळी आसा. ह्या तळयेन 100 वयर गणपती विसर्जीत करतात. तशेंच ह्या तळयेंत 12 म्हयने उदक आसता. ह्या जाग्याचेर पर्यटक भोंवडी करपाक लेगीत येतात अशें थळाव्यांनी सांगलें. आमचे निवडून येयल्ले उमेदवार आमचे जे प्रवीण आर्लेकर जे आता मंत्री म्हाका विश्वास आसा सरकारा कडेन तांकां बरेंशें मंत्रीपद मेळचें आनी आमचे पेडण्याची जी समस्या आहा ती दूर जावची आनी तेतून करून तेंच्यांनी लक्षय घालुचें की ह्या तळयेची कितें सोबीकरण करूंक शकतात आनी व्यवस्थीत लोक हांगासर येवन बसूंक शकतात. हवेशीर आसा आनी स्वच्छ आसा. पेडण्या पासून ते पेडण्या बाजारा पासून 2 मिनटाच्या रस्त्यार म्हणजे बस स्टँडा पासून 2 सेकंदाचो हे आसा समोर दिसता. म्हण तशी तेची सोबीकरण जावची इतकेंच म्हाका. पोर्तुगीज काळांतलो पेडण्या वाठारांतल्या पुलाची वायट परिस्थिती जाल्या. आदलो आमदार बाबू आसगांवकार आशिल्लो त्या वेळार तांणी ह्या पुलाचें काम हातीन घेतिल्लें, पूण बांदकाम सुरवात जावंक ना. त्या खातीर नव्या आमदारान पुलाचें काम बेगोबेग सुरू करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज म्हाका इतकें वायट दिसता की आतां नवीन आमदार प्रवीण आर्लेकर जाल्ले आहात. ते हेच्या पयलीं बाबू आसगांवकारान ब्युटिफिकेशन घेतलेलें आहा. ते 3 वर्सां जालीं तेचें कांयच हें जावंक ना म्हणून आनी पाट्यावयले तशें बंद आहात. ते प्रमाणे आतां हे आमचे नारायणाची तळी म्हणटा ते सायटीक आहा ते सबंद अजीर्ण जाल्ले आहात. भिंत आहा ती रिटर्निंग वॉल, त्या भायर ते पूल आहा, पुलय ते अजीर्ण जाल्ले आहात. ते त्यांनी दुरुस्त करून आतां फुडल्या आमदारान भावी आमदारान आतां तेची दखल घेवपाची. पेडणे इब्रामपूर वाठारांतली सरकारी शाळा आनी अंगणवाडीची परिस्थिती खूब वायट आसा. शाळेचे सगळे नळे फुटिल्ल्यान भुरग्यांक वत तशेंच आडवेळ्या पावसाचो त्रास जाता. पावसा पयलीं ह्यो शाळा दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. गेले 11 म्हयने जाले. 2021 हो जेन्ना वोट पडलेलो तेन्ना तेमी लेटर ADIक दिले. ADI कितें म्हणपाक लागलो हे झाड काडपाचें आपलें काम न्हू, तूं पंचायतीक लेटर दी. पंचायतीक लेटर दिले. दुसरी कॉपी मी कलेक्टराकय दिली, दिवन आतां 11 म्हयने जाले. हेज्या नंतर कांयच कार्यवाही जावंक ना. पंचायत म्हणटा कलेक्टराक धाडले, कलेक्टर म्हणटा आमी पंचायतीक धाडले. अशेंच घुसपान दवरतात आनी तेजेर कांयच इम्प्रूव ना.
आणि म्हाका सर वायट कितें दिसता 1972च्या पयलीं ह्या शाळेंत आमी शिकल्या नोकरेक लागले, आतां रिटायरी जाले, पण आमकां आमच्या मराठी शाळेची दुर्दशा जाल्ली बघूंक आमकां जरा मनाक थोडा वेगळे पद्दत वाटता. आयतारा मारना शिवोले बायलांचो मेळावो आशिल्लो. ह्या निमतान बायलां खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार बायलांचो फॅशन शो जालो. खुबशीं बायलां हातूंत वांटेकार जाल्लीं. तांणी इनामूय जोडली. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. Taking part is most important. Part घेवप असले कॉम्पिटिशन जावं कितेंय जावं, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. पार्टिसिपेशन सगळे हितून जिखतली काय हारतली, फर्स्ट प्राइज मेळटलो, सेकंड प्राइज मेळटलो, तेजी हें करप ना. तुमच्या भुरग्यांक पासून उगडास करत कसले क्लासीन कसले कॉम्पिटिशन आसूं दे, कसले सी दॅट यू ऑल मोटिवेट देम टू पार्टिसिपेट. आनी एक महिला म्हणटा ती आमच्या घराचो खांबो. सो आमची महिला गट जाल्यार आख्खो घराबो गट. तुम्ही पयल्यो दनपारच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.